मी दिता आठवडे पाटीचं दिता दिता हे पा गोव्यान आमचे कीर्तन लोक दिता हाडून आमकां अशे त्रास करता की डेली हमारे जेवण हांगा सर आनी हांव पेवलो डेली मिलता है ना खाना ये डेली नहीं आठवडे एक पाटी वो देखो क्या बोलते हैं ओए दिल्ली जाता है ना 1 बजे अब डेली 1 बजे खाना देता है गाड़ी में आता है ना खाना नहीं देता है हॉस्पिटल का खाना है वो हॉस्पिटल का खाना दुसरा आता है संडे को देता है मंगळवार को स्क्रॅप लागी करपी लोकांचे हे भिकारी पैसे चोरतात, ड्रग्स आणि गांजा मारतात. पोल्यूशन पीता है और गांजा पीता है और ड्रग्स पीता है वो सिगरेट में डाल के गांजा मालूम है गांजा ड्रग्स में डाल के हाँ किधर मिलता है उनको? वो किधर मिलता है हम लोग मालूम नहीं बाबा है उधर ही है बहुत लंबा भी नहीं वो केमिकल क्या केमिकल कौन सा आता है? वो सोल्यूशन बॉटल आता है इतना डब्बा सोल्यूशन बोलता है उसको इसमें डाल के कपड़ा में डालता है वो नशा करके कोई लफड़ा करता है इधर। ऐसा ही होता हम लोग को गरीब आदमी को पैसा खाना नहीं मिलता है ना चोरी करके लेके आता है हम बाटली उठाने वाले का पैसा चोरी करके लेके आता है हमारा पैसा चोरी करता है वो लोग क्या बोलने का बाबा थळाव्या लोकांकूय ह्या प्रकाराचो त्रास जावपाक लागला. लोक म्हणटा भिकाऱ्यांक जेवण दिवचे परस काम दिवचें. सो ह्या रोडाचेर दनपारच्या वेळार सादारण 12 नंतर लोक सारके लायनीन बसतात आणि मागीर कोण कोण हाडून हांगा तांकां जेवण दितात. म्हणटा ते जेवण दितात म्हणून ते हांगा हें बसता. आतां दनपारच्या वेळार सादारणशे लोक आसता पूण ताजे नंतर मागीर सुद्दां कोण कोण येता वता आमकां बायलांक ड्युटींतल्यान येवपाक भंय दिसता. त्या खातीर आमी चडशे लोक हे हो रोड यूज करना इतलो बरो आसून सुद्दां बायपास. कित्याक पळय न्हू तांकां काम कित्याक दिना ती काम कित्याक दिना तांकां तुमी काम दिवपाक जाय न्हू जेवण बी दिया आनी काम बी करपा लाया काम करपा लायना आनी मागीर आतां घरूय बी दिया म्हणून सांगा तुमकां कितें प्रॉब्लेम बी जाता? अरे रस्त्यार आतां आमी वयता आमची भुरगीं बी वयता सुप्प करून गळ्यांतले केले कोणाक धरतली आमी परत कितले फाटी जाला हांगा खबर आसा कोणाचे एकल्याचे मंगळसूत्र ना जालां कंप्लेन केल्या अजून ते मंगळसूत्र मेळूं ना. तारा केरकरान ह्या प्रकारात नेक्ससाचो दुबाव घेतलो. बरे काम करपी पळे कित्याक म्हूण ताराचो प्रस्न. हांव इतलेंच म्हणटा की त्या रस्त्यार जे कोण बसता स्पेशली जे लोकल NGO आसा आनी जे ट्रस्ट आसा लोकल जे ट्रस्ट आसा सो ते कितें करता लोकांक येता आनी लोकांक खुबशे गरीब लोक बसलेले आसा तांकां जेवण वाडटा. बरें काम करता ते खरेंच म्हणल्यार बरें काम करता हांव एप्रिशिएट करता. पूण अशें न्ही की कोणाच्यान जाता काम करपाक पण तांकांय जेवण दिता. तेंच्यान जर जाता न्ही जाल्यार तांकां काम दिवचें. तांकां अशेंच तर फुकट तर वाडलें न्ही तांकां संवय जातली आनी मागीर तेंची गँग जातली. सकाळी फुडें ते फुकट जेवण घेतले आनी सांजचे चोरी करपाक वयतले या कोणाकूय फकाणां मारतले कोणा टायमपास करतले. सो हांव लोकल NGO या कोण ट्रस्ट आसा तांकां इतलेंच सांगपाक जाता तुमी जेवण दिनाका तांकां काम दिया तेंच्या लायकीच्या या तेंच्या स्टँडर्ड लेवलाचेर तांकां काम दिया. तुम्ही जर लिगल जेवण दितात लोकांक तुम्ही कितें करता ते बरें कार्य करता. जशें तुमकां लोकांनी सांगलें की तारा केरकर हांगा येता तुमी कित्याक पळय कित्याक वचूंक जाय आसलें हेजेर खरीच चौकशी जावपाक जाय. चौकशी जावपाक कळपाक जाय की ह्या हांगासर कितें चल्लां गडबड कितें हे भिकाऱ्यांक जेवण दिवन तेंच्या हातीसून चोरी करता काय कितें तेंच्या हातीसून आनी कितें काळे धंदे करता काय कितें तेंच्या हातीसून हांगा ड्रग्स विकता काय कितें ह्या बद्दल चौकशी जावपाक जाय. तेंच्या हातीन सोरो विकता काय कितें हेच्या बद्दल चौकशी जावपाक जाय. म्हाका हे सगळ्यो गजाली जाय आनी हांकां जेवण दिवपाक हांकां खंयसून हे लोक जेवण इतलें हाडटात खंयसून हे लोक हांकां इतलो इन्कम आसा कशें चल्लां हेंचें हेची चौकशी जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मडगांव सावन भीमा पाटील.